नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परब आमोणकर। टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। बेतोडा वाठारांत जाल्ल्या भिरांकूळ अपघाता उपरांत सिग्नल टेस्टिंगाचें काम सुरू। अपघाताचें प्रमाण कमी करपा खातीर संबंदीत प्रशासनान उपाय येवजण करची, थळाव्यांची मागणी। दर्यादेगेर टावर्स आनी लामांड्यांचेर कारवाय करपा खातीर करतले खासा पुलिसांची वेवस्था। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची म्हायती। संजीवनी साखर कारखान्याच्या जाग्याचेर आसा सरकाराचो दोळो। दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्यातोचो आरोप। IIT प्रकल्प उबारपा बदला सरकारान संजीवनी साखर कारखानो करचो सुरू, विर्याटोची मागणी। उदका स्रोत खातें साळ न्हंयचेर सुरू करतले नवो प्रकल्पाक लागून न्हंयच्या प्रदुशणाचो प्रश्न जातलो सुटावो। सिवरेज कॉर्पोरेशन, मडगांव आनी फातोर्डेच्या आमदारां सयत घेतले संयुक्त बसका, मंत्री सुभाषाची म्हायती। मालप्या टॅक्सी ड्रायव्हराचेर हल्लो करून चोरांनी लुटपाचो केलो यत्न। ह्या प्रकरणात पुलिसांनी एका दुबाविताक केलो अटक। हेरांचो सोद आसा चालू। कुळें शिगांवचो शेतकार उमेश वेळीप भुरगेपणासावन आपल्या फामिली सयत शेताची करता लागवड। जमीन पडीक दवरिनासतना जमनीचेर कश्ट घेवन शेत पिकोवपाक जाय, सांगता शेतकार उमेश। आनी आतां खबरो विस्तारांत। बेतोडा वाठारांत बेरेस्तारा जाल्ल्या भिरांकूळ अपघाता उपरांत बांदकाम खात्याक आतां जाग आयिल्ली आसा। ह्या रस्त्याचेर फाटल्या म्हयन्यांत बसयल्ले सिग्नल बंद आशिल्ले। सध्या सिग्नल टेस्टिंगाचें काम सुरू जाल्लें आसा। बेतोडा बायपासाचेर अपघातात जायत्या जाणांक मरण आयलां। अपघाताचें प्रमाण कमी करपा खातीर संबंदीत प्रशासनान उपाय येवजण करची, अशी मागणी थळाव्यांनी केला। बेतोडा बायताकोल ते कुट्टी ह्या बायपास रस्त्याचे रुंदीकरण सुरू आशिल्ल्यान फाटल्या 3 वर्सांत जायते अपघात जाल्यात। ह्या अपघातांनी आतां मेरेन सुमार 10 जाणांपेक्षा चड लोकांक मरण आयलां। तशेंच ह्या बायपासाक कुशीक म्हालाचे ट्रक तशेंच हेर गाडयो पार्क करून दवरतात। ताका लागून येरादारीक आडमेळी येतात। बिरेस्तारा बेतोडा जाल्ल्या भिरांकूळ अपघाता उपरांत 2 जाणांक मरण आयिल्लें। ह्या अपघाता उपरांत बांदकाम खात्यान सिग्नल टेस्टिंगचें काम सुरू केलां। अपघाताचें प्रमाण कमी करपा खातीर बांदकाम खात्यान लक्ष घालचें, अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। बेतोडा रोडार जंक्शनाचे खूबशे एक्सिडेंट जाले। ते एक्सिडेंट जावपाक आडबड हांगा सिग्नलूय नाशिल्ले आनी अंधाधुंदी चलताले। एक्टिवाचेर रावताले, कशे लोक येताले तेन्ना हांगा एक सर्कल एक जाय, व्हेरी इम्पॉर्टंट। कालूच एक एक्सिडेंट जाला, तो अंधाधुंदी रॉंग सायडीक येवन तो जाला। दोगांची डेथ जाले, दोगांय गंभीर जखमी आसा म्हणटात। तशें आनी तशें सायनबोर्ड जर लायलो हांगा जाल्यार चड सामकें बऱ्याचे गरजेची गोश्ट ही आसा ती तुमी एक रिक्वेस्ट ही मातशें मनार घेवन तुमी हे फुडें वयर व्हरून हे कळीत करून हे करचो तुमी। अशा रस्त्या जनतेचेर खूब एक्सिडेंट जाताले हांगा आनी ट्रॅफीक एक खंयच्याच वटेनच्यान घुंवताले। तेन्ना आतां एक टेस्ट रन सद्या सिग्नल चालू जाल्ले आसा, तुमी पळयता सिग्नल टेस्ट रन जावन आतां 5 मिनटां पयलीं चालू जाल्या। टेस्ट रन करता सद्या। आतां कितें कशी वाचिता की हे येरादारी कशी जाता ती आतां 1-2 दीस भितर आमकां कळटली। पणबाग ते बायपास पर्यंत गाडयो खूब रावल्ल्यो आसता, खूब धांवता ते गाडयो। आनी काल भयानक एक्सिडेंट जाल्लो आसा तो। तेजे पयलीं 100 मिटर पयलीं पॉलीस दवरताले, आतां तो दवरिना। लोकांक आतां भंय ना, गव्हर्मेंटान तो पॉलीस दवरचे, कित्याक भंय आसता मातसो लोकांक गाडयो कश्यो चलोवपाच्यो त्यो। जाल्यार फास्ट गाडी येता आनी अशें एक्सिडेंट जाता आनी दुसऱ्याचो जीव वयता। बायताकोल टू कुट्टी हो बायपास आसा, तेजे कांय वर्सां पासून रुंदीकरण चालू आसा आनी तें रुंदीकरण करता आसतना गेल्या 3 वर्सांक हांगा 10 पेक्षा चड जाणांचे एक्सिडेंटल डेथ जाल्ली आसा। हेजे वयल्यान दिसून येता की हांगा रस्त्याचें काम सारकें जावना। सद्याक गॅरेज्यो मोठ्या प्रमाणान आसा आनी तेका लागून हांगा ज्यो गाडयो आसा 4 व्हिलर कितल्योश्योच गाडयो हांगा रस्त्याच्या सायडीन पार्क केल्ल्यो दिसून येता। त्याच बरोबर रातचे जे कंटेनर गोंयांत येता ते कितलेशेच रस्त्याच्या सायडीन आसा, ताका लागून हांगा स्थानिकांचो अडचण जाता। सो हांगा PWDन गांभीर्यान लक्ष दिवची। गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान स्वप्नेश च्यारी।
संजीवनी साखर कारखान्याच्या जाग्याचेर सरकाराचो दोळो आसा. IIT प्रकल्प उबारपा बदला सरकारान संजीवनी साखर कारखानो सुरू करचो अशें दक्षिण गोंयचो खासदार विरियाटो फर्नांडीस सांगता. ह्या विशीं लोकसभेत प्रश्न मांडटलो म्हणून खासदार विरियाटोन सांगलें. पळय हातून हो सरकार सिद्ध करता. आमी पयलें इतलें आतां सांगीत आसा, फक्त तांचो जमनीचेर कब्जो करपाचो आसा. संजीवनी शुगर फॅक्टरींत इतले लोक कामाक आशिल्ले हे हांवें प्रश्न पार्लमेंटान विचारला आनी ह्याय फावट परते विचारता हांव. घाले ऑलरेडी क्वेश्चन की तांकां ना सेटल करून ऑल्टरनेट कांय ना, पोटाचेर खट मारून तांणी आझाद मैदानाचेर पासून पावले ते प्रोटेस्ट करून पावसान. इतलें आसतना तुमी सेंटराक आसा, तांचे मालीक तुमचे आसा, तांचे आयकून IIT हाडूंक सोदता. तांकां कितें केलां ते गरीब लोक? हे भाऊसाहेब बांदोडकरान जेन्ना हें स्टार्ट केलें, हें आमचे गरीब लोकांक लागून थंयसरले. आनी ही परिस्थिती, दॅट मिन्स जे आम सादारण आमचे गोंयकार आसा, आयज जॉब ना, कांय ना, तांचे पोटार खोट ना, तोंडार आमच्या गोंयकारांच्या थापट की तुमकां जाय तें करा, आमी तुमचें आयकचें ना. आतां तुमी IIT हाडटा, गोंयकारांक कितें फायदो आसा तें सांगा तुमी. तुमची NEP पॉलिसी सारकी जायना. आदीं आमच्यो ज्यो लिमिटेड IIT आशिल्ल्यो, ते IITनी जे शिकून जाले तातूंत आमचो स्वर्गीय मनोहर पर्रीकार पासून आशिल्लो IIT मुंबय, त्यो थोड्योच आशिल्ल्यो पळय क्वॉलिटी प्रॉडक्ट येताले. आनी तो क्वॉलिटी प्रॉडक्ट आमचें नांव शान केलें आख्खे जगभर पावलें. आयज तुमी क्वॉन्टिटी पळयता, फक्त नांव घालूंक सोदता. आमी IIT हाडले, कितलेंय केलें जाल्यार जायना. एम्स जस्ट लिमिटेड आशिल्ल्यो, क्वॉलिटी डॉक्टर ट्रिटमेंट आयज इतल्यो हाडटा, कोणाक लागून? डॉक्टर ना, ट्रिटमेंट ना, कांय ना. दर्यादेगेर टाउट्स तशेंच लामाण्यांचेर कारवाय करपा खातीर खासा पुलिसांची वेवस्था आसतली. कायदो दुरुस्ती तशेंच धोरणांत बदल करून पर्यटन भागधारकांच्यो समस्या सरकार सुटावे करतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांच्या हाजेरीत पर्यटन भागधारांची बसका घेतली. ह्या बसकेक पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष गणेश गांवकर, अधिकारी तशेंच शेख, TTAG संघटनेचे वांगडी हजर आशिल्ले. एक म्हणजे ही इंडस्ट्री फ्लरिश जावपा खातीर गव्हर्मेंटाच्या वेरियस डिपार्टमेंटांनी स्टेप्स कितें घेवपाक जाय. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द तेजे ट्रेड लायसन्स हे डायरेक्ट ऑफ पंचायती कडल्यान ताका जर स्ट्रीमलायन करून बेगीन मेळपाक जाय आसत जाल्यार ताज्या खातीर आमची पंचायत डिपार्टमेंटाकडून इन्स्ट्रक्शन्स दिला. विशेष करून डायरेक्टर ऑफ द म्युन्सिपालिटीज हाज्या कडल्यान ताका काही प्रॉब्लेम्स आशिल्ले, DMA कडेन DMA हाच्या मिटिंगेन आशिल्लो, ते सोल्युशन दिलां. एक्सायज तांकां जो टायम वाडून जाय आशिल्लो कित्या खातीर किंवा तांकां इवन दो परमीट ऑन द सॅटर्डेज दिवपाक जाय आसता. इट इज अ टुरिजम स्टेट आसल्या कारणान सॅटर्डे तांकां परमिशन दिवची पडटा. ती दिवपाचें काम आमचे डिपार्टमेंट विदीन अ मंथ तांच्यांनी दिल्ल्या सजेशनाचेर एटलिस्ट आमी म्हणटा 90% ऑफ द सजेशन्स तांच्यांनी दिल्या पयलीं ही येता ते असेंब्ली पिरियडांत आमकां ते अमेंड करपाक जाय, पॉलिसी चेंज करपाक जाय, ट्वीक करपाक जाय, ते बाकीचे करून तांकां रिलीफ दिवपाचें काम आमचें डिपार्टमेंट करतलें. इन्क्लुडींग द एविएशन डिपार्टमेंट म्हणजे एअरलायन्स आनी एअरपोर्ट सिव्हिल एविएशन डिपार्टमेंटांतल्यान विजा ऑन अरायवल आसतले किंवा फर्दर आमकां कनेक्टिविटी फ्रॉम द ग्लोब वेरियस कंट्री आमचे जे इशू विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांच्या कडेन पडटा, वेरियस डिपार्टमेंटा कडेन, मिनिस्ट्री ऑफ सिव्हिल एविएशन, एक्सटर्नल अफेअर्स, इवन दो इन्क्लुडींग द PMO ऑफिस. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचेंय म्हणणें आसा की गोंयांतलें टुरिजम आनीक वाडपाक जाय. वॉट एवर द सपोर्ट तुमकां जो जाय गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान ताची दिवपाची तयारी आसा. ताच्या खातीर आमचे जे इशूज विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन आसा ते हांव आसतलो किंवा टुरिजम मिनिस्टर आसतलो हो टायम टू टायम त्याच्या कन्सर्न मिनिस्ट्री कडेन फॉलोअप करून ते रिजॉल्व करून दवरपाचें बी आमी डिसायड केलां. आनी हे सगळें करता आसतना तांच्या कडल्यान आमी एक्सपेक्ट करता की गोवन ह्युमन रिसोर्स म्हणजे गोंयचे भुरगे जे आसा पळय ते तातूंत कामाक लागचे, ताका स्किलिंग करप, ते ताका ट्रेन करप, हें काम आमच्या स्कील डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटांतल्यान आमी करतले. तांचे मेजर इशू ऑफ द स्टेक होल्डर्स तसो जर पळोवंक वचत जाल्यार तांचे एक म्हणजे ट्रेड लायसन्स रिन्यूवल,
दुसरो प्रॉब्लेम जो आसा तो हॉकर्स आनी टाउट्स हो मेजर प्रॉब्लेम तेंच्यांनी सगळ्यांच्या समोर प्लेस केलो. तांची बाकीची गव्हर्मेंटा कडेन जी परमिशन्स आसा विथ पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर सप्लाय ही आमी ताका 3-3 वर्सांचे डिसिजन घेतला. हॉकर्स आनी टाउट्स हाजेर जो मेजर पुलीस आहा पळय हे फावटी एक्ट करतले. And who is spoiling the name of Goa? तुम्ही मेन्शन केलं. हे पळय ते आतां हांवें सांगपाची गरज ना, जो कोण करता तुमकांय सगळ्या जाणांक खबर आहा, बट तांकां तुमच्या माध्यमांतल्यान म्हाजें सांगणें इतकें, गोंयचें नांव पिड्ड्यार करूं नाकात. गोंयांत टुरिजम हे खूब मोठ्या प्रमाणात आनीकूय वाडपाक जाय म्हणून गोंय सरकार काम करता. म्हज्या कार्यकाळात खुबशा सरकारी कार्यालयांचे स्थलांतरीत केला. उरिल्ली 40 आदली सरकारी कार्यालयांचे फुडल्या 2 वर्सां भितर स्थलांतरीत जातले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें अभियोजन संचालनालय कार्यालयाच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार सांगलें. म्हज्या टेन्युअरांत म्हाका दिसता खूब ऑफिसीस आमी नवीन जागेन शिफ्ट केल्या. आनीकूय बी उरलेली ऑफिसीस फुडल्या 2 वर्सांच्या भितर नवीन जागेन सदांच शिफ्ट करपा खातीर आमी सुरवात केल्या. बिल्डिंग्स 40-40 वर्सां ज्यो बिल्डिंग्स ओल्ड जाल्ल्यो, 40-40 वर्सां ज्या बिल्डिंगेन फर्निचर ओल्ड जाल्लें, कामूच करूंक शकनाशिल्लें, ज्या जाग्यार ऑफिसर्स आमचें काम करूंक शकना ते लोकांक योग्य पद्दतीन न्याय दिवपाक शकनाशिल्ले, म्हणून गव्हर्मेंट हॅड टेकन द डिसिजन टू शिफ्ट इन टू द न्यू प्रिमायसीस. आज ह्या BSNL बिल्डिंगेन आमी ऑफिस शिफ्ट करता आसतना म्हाकाय खूब खोस भोगता. सांगता आसतना तांची दुसरी डिमांड लॅपटॉप प्रत्येक PP खातीर वेगळो लॅपटॉप दिवप ही लॉंग पेंडींग डिमांड फॉर द 15 इयर्स. म्हाज्या कडेन गेली 5 वर्सां कंटिन्युअसली ते फॉलोअप करताले. पण एनी हाव लास्टली आमी ताका आज लॅपटॉपूय डिस्ट्रिब्यूट केले आनी परत तांच्या एडिशनल पोस्ट अकॉर्डिंग टू द न्यू क्रिमिनल लॉज ताका एडिशनल पोस्ट फील करपाक जाय आशिल्ले, ते एडिशनल पोस्टूय सँक्शन केले. फाटल्या 15 वर्सांच्यान कुंकळ्ळेच्या नव्या पालिकेच्या इमारतींतल्या बेजमेंटात पावसाचें उदक सांठोवन स्विमींग पुलावरी स्थिती निर्माण जाता. पूण हाचेर संबंदीत प्रशासनान आडनदर केल्ल्यान थळाव्यांनी खंत उक्तायला. कुंकळ्ळेच्या आमदारान हांगासर इंडोर स्विमींग पूल उक्तावण करून थळाव्यांक दिवचो, नाजाल्यार बेगोबेग हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी आनी निंदा थळाव्यांनी केला. कुंकळ्ळे पालिकेच्या नव्या इमारतींतल्या बेजमेंटात पावसाचें उदक सांठोवन उरता. दर वर्सा हीच स्थिती जाता म्हूण थळावे सांगतात. हें उदक सांठोवन इमारतीक धोको आसा म्हूण 2 वर्सां पयलीं तलाट्यान अहवाल करून मामलेदाराक दिल्लो, पूण मामलेदारान ताचेर कांयच करूंक नाशिल्ल्याचो थळाव्यांचो आरोप. सांठोवन उरिल्ल्या उदकाक लागून डेंग्यू, मलेरिया सारकिल्ली साथीची दुयेंसां पातळपाक शकता म्हूण थळाव्यांनी भिरांत उक्तायल्या. तशेंच गोंयांत जावपी सगळ्या विशयांचेर सरकाराचेर टिका करपी विरोधी पक्ष फुडारी आनी कुंकळ्ळेचो आमदार ह्या विशयाचेर तोंड कित्याक बंद करून आसा म्हूण थळाव्यांनी प्रश्न केला. हो जो इश्यू आसा पळय न्हू तो वर्सान वर्स रेज जाता हांगा. आनीक नथींग इज वॉट हे कन्सर्न मामलेदारान आनी कलेक्टरान हें पळोवपा जाय आशिल्लें. बेजो सांगता तुका 2 वर्स पयलीं तलाटीचो रिपोर्ट आहा की आमचो कुंकळ्ळेचो तलाटीचो रिपोर्ट आसा की हिंगा वॉटर एक्युमुलेट जाता हांगा भितर आनीक जे मे बी डॅमेज टू द स्ट्रेंथ ऑफ द बिल्डींग अशें तेणें फूल रिपोर्टाचेर घातला. आतां तो रिपोर्ट आसोन कन्सर्न मामलेदारान तेजेर कांय करूं ना हो मोठो प्रश्न. हिंगा डेंगू कॅन स्प्रेड, मलेरिया कॅन स्प्रेड बिकॉज लोक हिंगा सगळे उब रावता. हिंगा हो मार्केट, दीस इज अ मार्केट एरिया, कॉम्प्लेक्स ऑफ हें आमगेलें. सो एक रिक्वेस्ट आसा कन्सर्न ऑथॉरिटी कडच्यान की हें काडून जालें म्हणटकीर हिंगा मातशें लक्ष दवरचें. म्हाका दिसता हे फक्त कुंकळ्ळे डेव्हलपमेंट फक्त 20 and 30%चेरूच उरला आनी कांय ना. आतां हेज्या मुखार आनी बी न्यू प्रोजेक्ट येतले 20% and 30% हेका लागून मुखार कांयच उरना. जे ओपोजिशन पर्संटेजाचे उलयताले पण आज हे पर्संटेजा खालीच रावलाय. कित्याक हिंग खुबशे फावंडेशन स्टोन घायलाय. आतां प्रश्न इतलोच आहा ते पर्संटेज करताले ते फावंडेशन स्टोन कशें करून घालता हिंगा इतलो प्रश्न आहा. जावं तो क्रिकेटाचो फावंडेशन, फुटसॉलाचो फावंडेशन, BJPचे अंडरा खाली हिंगा जे जितलेय फावंडेशन जाताय ना जाल्यार ते ओपोजिशनाचेर कोण ते उलयताले पळय कोण ना हिंगा. ही कुंकळ्ळे ओपोजिशन म्हणटा तो ना. कुंकळ्ळेच्या आमदारान हांगा इंडोर स्विमींग पूल म्हूण उक्तावण करून थळाव्यांक दिवचो, नाजाल्यार हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळावो नगरसेवक विशाल देसायान केल्या. युरीन मातशें लक्ष घालचें आमच्या MLAन
आमच्या MLAन मातशें लक्ष घालपा जाय तेचेर, कित्याक हे हो आमचो पळय उदक भरून पळय आसा तो स्विमींग पूल जाल्लो आसा, तो ना जाल्यार तेणे एक स्विमींग पूल तरी करचो म्हणून हिंगा, कित्याक तो थिंगा स्विमींग पूल करपाक बस स्टँडार करूंक सोदता पळय तो हिंगा बरो आसलो, हिंगा कांयच खर्च नासतना स्विमींग पूल रेडी आहा. त्या हेचे इनोव्हेशन करून तेणे आपले हिंगा एक पाटी मारची ह्या हेजेर आनी इनोव्हेशन करचें. म्हगे म्हणणे ताका सांगपाचें म्हळ्यार, ना जाल्यार ते बेगीनचे बेगीन सारकें कितें म्हणटा तेजें करचें, सूक्ष्म लावचो तेजो, कित्याक हे फाल्यां तर अशेंच तर उरली जायत, ही बिल्डींग वाचपाना, ही बिल्डींग पडटली, हे 100% सांगता. कित्याक ही शेत आसल्या कारणान हे आमच्या शेतां खंय घर बांदलें जाल्यार सुद्दां आमचे एक सायडीन देंवता, एक सायडीन हें जाता, तें देंवपाची शक्यता आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कुंकळेच्यान भीमा पाटील. कुळे शिगांव वाठारांत शेतकार उमेश वेळीप भुरगेपणासावन आपल्या फॅमिली सयत शेताची लागवड करता. आपले कडेन आशिल्ली जमीन पडीक दवरिनासतना जमनीचेर कश्ट घेवन शेत पिकोवपाक जाय अशें शेतकार उमेश सांगता. तरणाट्या पिळगेन शेतांनी काम करपाक फुडें सरपाक जाय अशें तो म्हणटा. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत आतां पयलीं सारकी शेतां पिकोवप जायना, शेतांची लागवड कमी जाल्या. मात अशें आसतनाय गोंयचे कांय शेतकार अजुनय शेत लायतात. असोच एक शेतकार म्हळ्यार कुळे शिगांवचो उमेश वेळीप. उमेश वेळीप आपल्या फामील सयत पुर्वजांच्या काळा सावन शेत लागवड करता. जमीन पडीक दवरिनासतना जमनीचेर कश्ट घेवन शेत पिकोवपाक जाय अशें शेतकार उमेश सांगता. शेताचें काम करतात तेन्ना शरिराचोय व्यायाम जाता. तरणाट्या पिळगेन शेतांनी काम करपाक फुडें सरपाक जाय अशें ताचें म्हणणें. जाल्यार आमी आमचे भुरगेपणां सादारण 18 वर्सांच्या लावन आमी शेतां करता हांगा. शेतां म्हणजे शेतां अशें पळोवंक गेल्यार लॉस अशें म्हणून ना, पूण आपणे मेहनत करची पडटा. सगळे शेतकाऱ्यांनी म्हणून आपणें काम करचें पडटा. व्यायाम जाता, आरोग्य बरें उरता. आतां पयलीं भशेन लोकांनी जातना ट्रॅक्टर लोकांक सगळ्या भाशेन हेल्प जाता म्हणून लोक आतां शेतां करपा ती शेतां सोडली लोकांनी. खरें म्हळ्यार कितें सरकारान कितें बेनिफीट येता खरें म्हळ्यार दिवप आसलो लोकांक, म्हळ्यार खंय सरकार दिता. सांगपाक म्हळ्यार कितें सांगपाचें भुरग्यां आतां म्हळ्यार कांयच ना आसला, पूण सद्या भुरग्यांनी आतां फुडाकार घेवन तें खरें म्हळ्यार आतां आमच्या जाणट्या फाटल्यान तेणी आतां शेताचें काम करपाक केलें जाल्यार एक बरें दिसतालें न्ही. पूण भुरगे आतांचे तें करपाकच पळयना. म्हळ्यार कितें जालां म्हाका गव्हर्मेंटा कडेन तांकां अशी नोकऱ्यो बी ना आतां दिवपाक. नोकरी आसलेल्या कितें तांकां तेवूय ना, बट तरी आसतना कश्ट करपाकय बी पळयना भुरगे. करताले आतां पावर टेलर बी येयल्या न्हू, पावर टेलराक लागून मातशें आतां लोकांक हलपूय पडटा, बेगीन मातशें लोकांक सोय जाता म्हणून पावर टेलर वापरता. शेतां म्हळ्यार कितें जालां, लोक आमी माना आतां गोंयांत तरी नाच आतां हांगा, तरी आमकां ती घाटावयली बिटावयली आमगे मातशें येता आनी आमगे हेल्प करता आनी मुद्दाम हाडटा तें कापून आमचे उपकार करून वयता ती अशें करून कामां हें करून. चडशा जाणांनी हांगा शेतां सोडलेलीं आसा, पूण हांगा एक शिगांव एक अशें आसा की उमेश वेळीप आनी तेजे कुटुंबी जे आसा ते हांगा सतत शेत करता. दोनी शेतां करता, वांयगण आनी अशे पावसाळीचे दोनी हांगा ती शेतां करता. आनी हांगा तेंचे मनान ते सांगता की ते हांगा जे आसा जी शेतां केली जाल्यार कश्ट जाता आनी ताका व्यायाम जाता. आनी सदांच आतां सगळे म्हारगाय वाडलेल्या कारणान तांदूळ बिनूळ हे सगळे सुरळीत जे मेळटा आनी उकडी तांदूळ जे आसा ते आरोग्या खातीर बरें आसता. म्हणून व्यायामा खातीर हे शारिरीक व्यायाम जावपाचो त्या दृश्टीकोनाच्यान हे शेतां लायता. आतां तुमी पळयता की चडशे जाण आसा की आपली जमनी पडींग दवरिता, पूण हे अशी जी जमीन मेळटा ते जमनीची हे सोने करता. म्हणजे शेतां रोयता आनी आपले जो कितें उदरनिर्वाह जावपाचो जो तांदूळ जावं आनी कितें ते सगळे हांगा ते करून घेता. गोमंतक टीव्ही खातीर शिगांवच्यान एकनाथ खेडेकर. हरमल आगरवाडा वाठारांत दुचाकी वयल्यान वचपी विद्यार्थ्याक बिबट्याचो धपको बसून दुखापत जाली. असफ निकोलस हो 24 वर्सां पिरायेचो विद्यार्थी आपल्या घरा वता आसतना आगरवाडा हांगासर रस्तो हुप्पी बिबट्याचो धपको ताच्या गाडयेक बसलो आनी ह्या घडणुकेक लागून वाहन चालका मदीं भंय निर्माण जालेलो आसा. नाव अजफ निकोलस. हांव शोलेसून हरमला घरा येतालो. हांव चट्टेचेर पावलो आगरवाड्याच्या 9:20 हो जाल्लो टायम. चट्टी काडटाना एक लेपडान म्हाजेर उडकी घातलो. हांव गाडयेनसून पडलो आनी गाडी चलयतना सकयल पडोन हांव रेस ओडटालो आनी भिवन आवाज केलें. मागीर तो म्हाका 15 सेकंड रावन पळयतालो. तो भितून धांवलो तेन्ना हांव त्या सकयल्या रेस्टॉरंटान धांवलो. मागीर तिकडलो एक अंकल येयलो. ताका हांवें सांगलें अशें अशें जालें म्हणून. ताणें म्हाका मागीर म्हाजें सामान पडलेलें ताणें म्हाका वयर व्हेलो
आनी मागीर ताणें म्हाका सामान हाडलें. ताणें रावयलो एकट्याक आनी म्हाका सांगलें तेज्या वांगडा चल म्हण. मागीर हांव घरा येयलो. कळंगुट टॅक्सी ड्रायव्हर संजीवन वेंगुर्लेकाराचेर बुधवारा राती मालप्या सुमार 5 ते 6 जाणांनी मेळून हल्लो केल्लो. ह्या प्रकरणात बिगर गोंयकार एका नेण्ट्या भुरग्या सयत ताब्यात घेतिल्ल्याची म्हायती पुलीस निरीक्षक सचिन लोकरे हाणें दिली. तशेंच हेर दुबावीत सयत खंय आसात तांचो पुलीस सध्या सोद घेतात अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. कळंगुटे टॅक्सी ड्रायव्हर संजीवन वेंगुर्लेकार हाचेर बुधवारा राती मालप्या सुमार 5-6 जाणांनी मेळून हल्लो केलो. कळंगूट ते बांदा सावंतवाडी भाडे आसा अशें सांगून टॅक्सी बूक केल्ली. त्या उपरांत टॅक्सी ड्रायव्हर वेंगुर्लेकार आनी ते 5-6 जाण बांदा वाटेन गेले. मजगतीं मालप्या पेडण्या पावतकच त्या 5 हल्लेखोरांनी ड्रायव्हराचेर हल्लो करून ताका लुटपाचो यत्न केलो. हातूंत टॅक्सी चालकाक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केलो. पुलिसांनी ह्या प्रकरणात बिगर गोंयकार एका नेण्ट्या भुरग्याक ताब्यात घेतला. हेरांचो सोद सुरू आसा. 15 दिवस तिथं गेले कोणी तो आपली आपली विद्यालयाच्या भायर पुलीस हय आमकां फुडें टॅक्स लागता फुडें वचून ठीक आहे. गेले गाडी चलता मालप्या पावले ओपन जालें म्हणून हांवें गाडी इतकून गाडी घेतली उबी गेली देवं लावूंक जाय ते कोणाक ओपन जाल्यार पळोवंक जाय दार उगडून पळय पळय पळोवया जरी म्हटल्यार कोणाक ओपन जालां तें आनी सोमतोच म्हाजें अटॅक केलो. गाडी हांवें जाती नासली तेजेर जाय गाडी चुकलो गाडी दिवंक ना हो दुखून उडयलो. 2 जाण आसले 2 जाणांनी मारपाक कमेंट केलें. ट्राय येता मदीं येयलो चूर 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 ट्रकारान लायटी हें केली फ्लॅश केली लायट. ते बरोबर 2 जाण वयर जावंले आनी 3 जाणांचे पळय ते म्हाका मारलो आनी सुरी म्हाजेर ओडली आनी जावंले वयर परत. तो ट्रकार रावलो ह्यो जावंलें. मागीर ट्रकार वचूंक लागलो. मागीर हांवें म्हाजी गाडी स्टार्ट मारली आनी ट्रकार बरोबर फुडें गेलो. पान घेवन टर्न करूंक गावना. मागीर हांव गेलो आनी आमच्या फाटल्यान आनी एक टॅक्सी रावली तेज्या फाटल्यान तेचेर फातर मारलें तेंच्यांनी. म्हाजे गाडयेर फातर पडलो गो म्हाका दिसतालो. हांवें सांगलें पळय हांव टॉपार पडला. ट्रकाचेरूय फातर मारलें खंय आतां सामकें वयर चडना आनी तो मागीर हें बसलो दोंगर गो वयर चडपाक आहा पळय थिंगात. हांव तोच तेंचे बरोबर तोच गेलो. म्हाका रोगाय जाता तें खबर पडूंक ना. हांव तें दिसलो हां फुडें नळबागान गेलो आनी टर्न केली गाडी आनी धाबा पंजाबी धाबा तेजे वयर गाडी उबी केली आनी ताका जरा पुलिस को और 508 बुलाओ ऐसा ऐसा हो गया. बरोच बैठक बुलाता. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा होसुटीकर. 70च्या गवाणे वाठारांत एकली विधवा बायल आपल्या 4 भुरग्यांसयत गेली कितलीशींच वर्सां जाली खोपीत दीस काडटा. घोव मेले उपरांत ताची सामकीच वायट परिस्थिती जाल्या. विधवा पेन्शन मेळटा ताचेर निकिता आपलो घरा बसर येता. लायटीची सुविधाय ना. दिसवाडो आनी पेन्शनाच्या पयशांचेर कसो बसो संवसार चलयता. पळयात खासा रिपोर्ट. 2000 आम्ही आमचं जुगार तरी जुगार करू जागा आम्ही 2000ची प्लास्टिकच हा खोपीचेर अशी चुट्टा घालून आम्ही 20 वर्सां अशी रावली. लायटीचे बी करून गेल्यार ते हितून चुट्टांचे खोपीन म्हणून ते लायटीचे जायना जाले. आता सोलर बंद पडलो आनी ते चार्जिंग जायना जालें न्हू बंद पडल्यात ना आमी अशीच रावली. आमी कामाक गेल्यार म्हाका आईची काळजी खूब आसता. आई काय करता आसतली आई कशी रावता आसतली. गोंय उदरगतीच्या मळार स्मार्ट जायत आसा. मात गोंयच्या कांय वाठारांनी पळयलें जाल्यार अजुनूय कांय लोक गरीब परिस्थितींत आपली जीण जगतात. मनशाक जगतलो जाल्यार अन्न आनी कपड्या सयत आसरो म्हत्वाचो. मात सत्तरींतल्या गवाणे वाठारांत रावपी हरिजन फामिलीक रावतलो जाल्यार सादें घर लेगीत ना.
निकिता हरिजन ही विधवा बायल कितलीशींच वर्सां जाली आपल्या 4 भुरग्यांसयत एका ल्हानशे प्लास्टीक आनी चुट्टांनी बांदिल्ले खोपीत रावता. ना लायट ना हेर मुळाव्यो सुविधा, रांदप जेवप न्हिदप ह्याच खोपीत. घोव मेले उपरांत विधवा पेन्शन मेळटा ताचेर निकिता घराबो चलयता. तिच्यो 2 चलयो सोयऱ्यागेर रावून आपलें शिक्षण पुराय करतात. ह्या फामिलीची परिस्थिती विशीं म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत मंत्री विश्वजीत राणेन तिका घर बांदून दिवपाचें आश्वासन दिल्ल्याचें निकिता सांगता. आमची परिस्थिती कशी आता घर ना असे परिस्थिती भुरगीं आसतना कशी दिसा वयर काडला काम ना धंदो ना कितें नाका दुसऱ्या खात्यान हांव वयता तातूंत 2000 येता आमी खावपाचें. भुरगीं मागीर ती अभ्यास करता BN करूंक लागली. पर झोपडी आमची आहा ती परिस्थितीन आमकां पयशे ना जाले आनी पयशे ना आसा म्हणल्यार आमकां हें अदर कोणाचो ना जालो सपोर्ट ना जालो कितेंच ना जालें म्हणजे आमची ही परिस्थिती बिकट आहा न्हू म्हणटकूच कितें तरी बाबाक कळ्ळें आमच्या अशें तशें आनी 2000 येता ते 2000 खावपाचे पयशे. तुका 2000 कसले मेळटा ते 2000 आमकां विधवाक मेळटा विधवा पेन्शन ती मेळटा आनी 2000 ते आमकां पंचान केला आमची परिस्थिती बघून भुरग्याची. म्हणजे पयलीं तुमी दिव्यानच रावताली आनी मागीर सोलर मेळटा कोणी मागीर सोलरान आनी आतां परत सोलर तो बंद जालो. म्हणजे आतां बाबान तुका घर बांदून दिता म्हटलं. सांगला आतां घर बांदून दिता आमी. आमकां खूब बरें दिसता की बाबान आमकां हें आमचें आयकून कानार घेतलें आनी रोखडोच आमच्या कामाक बी स्टार्ट करूंक आतां करतलो हें आयकून आमकां खूब बरें दिसलें. आनी खूब वर्सां आमी अशी परिस्थिती आसली अशी आमी दिव्यान रावली. ह्या आवयन आमकां ल्हानाचे व्हड केलें. जेन्ना आमचो बापूय 4 वर्सांचो आसता मी 8 वर्सांचें आसतना म्हाजो बापूय गेलो तेन्ना ह्या आवयन आमकां वयर काडली. शिकली पण आमकां चड शिकूंक पावलें ना पण कमी शिकली चडय शिकूंक पावूंक ना कारण आमच्या आवय कडेन जायना जालें. 4 जाणां भुरग्यांक पोसपाक एके आवय कडेन जायना. तर आमी शिकली पण तेच्या कडेन सगळ्यांक बुकां हाडूंक हें करून सगळ्यां कडेन जायना जालें. तरी बी आमकां जाय तितकी आमी शिकली म्हणजे चडय शिकूना म्हण आमकां लिवूंक येता तितके मेरेन तरी शिकली. पण भावाक आमी शिकूना म्हण आमच्या भावाक आमी शिकयता तशी. निकिता हरिजन ही विधवा बायल आपल्या 4 भुरग्यांक पदरान घेवन एका खोपीन रावता. गेले कितलेशेच वर्सां तेणी ह्या खोपीन दीस काडलेले आसा. तिच्या घरान खोपीन पत्रे सुद्दां ना एक प्लास्टीक आसा आनी चुट्टां आसा. ह्याच आदारान तिणे आपल्या भुरग्यांक वयर काडलेले आसा. वाड्याच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत. हे आशिल्लें टी टायम बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक TV. मध्यराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर.